दूधसागराची वेबसायट परतून असोसिएशनाक दिवची आणि GTDC वांगडा जाल्लो करार रद्द करचो अशी मागणी कुळ्या दूधसागर टूर ऑपरेटर असोसिएशनाच्या समितीन सरकारा कडेन केला। थळाव्या टूर ऑपरेटरांच्या हिता खातीर ऑनलायन बुकींग व्यवस्थेचे नियंत्रण परतून थळाव्या लोकां कडेन दिवपाची गरज आसा अशें समितीचें म्हणणें। देखून दूधसागर आजोबा देवाकडे वचून समितीच्या वांगड्यांनी घाराणे घातले। आज आम्ही दूधसागर आजोबा देवाची कमिटी फुल गेल्ले आणि थोडे आमचे मेंबरूय गेल्ले की आमचो जो फाटलो जो विषय आसलेलो की दूधसागर हेचो वेबसायट आणि आमचे एग्रीमेंट तो टर्मिनेट करपा लागून तो विषय आसा त्या मागणी मागपा लागून आमी दूधसागर आजोबा फुड्यान सांगणी करपा लागून गेल्ले आणि आमी देवाक सांगणी केली आणि रिसर येयल्या एग्रीमेंट जो केल्लो आसा इलिगल एग्रीमेंट तो आमगेलो टर्मिनेट जावपा जायो आणि दुसरो जी आमची वेबसायट आसा आमी स्वता तयार केल्ली ती वेबसायट ती आमगे वेबसायट आमकां मेळपा जाय। हे दोनूय डिमांड आसा। घरा कडेन विनंती करता कित्याक फाटली 2 वर्सां आमी वारंवार दोतोरांक सांगले प्रमाणे आमी मिटींग करीत येयल्ले आसा। आमी ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की दोतोरान आतां आमकां बेगींतल्या बेगीन कित्याक आतां मनसून जाला ह्या सिजन आतां मनसून बंद आसा तेन्ना आमकां बेगींतल्या बेगीन आपोवन आमगेले जो 2 डिमांड आसा ते बेगींतल्या बेगीन सॉर्ट आवट करून नवी सिजनाक आमकां बरे कसलेच आडमेळी नासता सुरळीत आमगे धंदो चालू करपाक आमकां मदत करची अशें हांव दोतोरा कडेन विनंती करता। कित्याक हो विशय जो आसा चड ताणून धरूं नाका। इलेक्शनूय लागीं येयल्लें आसा। दोतोरान सांगले त्या प्रमाणे आमी प्रत्येक इलेक्शन केल्लें आसा। लोक हांगा राजकारणी हांगा येवन जायते आमचेर अगेन्स्ट हें केलें। आयज लोकांनी आमकां भरघोस मतांनी हांगा निवडून दिल्लें आसा। हांगा आमकां उडोवपा लागून सुद्दां राजकारण्यांनी खुबशे उडोवपा तयार केल्ली पूण आमकां देवान आमकां आशिर्वाद दिल्लो आसा आनी हांव तरी पूण विनंती करता कोणाक जर अशें दिसता आनी सांगना हें करून आमी सगळी लेटर दिल्ले आसा। हांव परत आनी एकदां सांगता की तेज्यान जाता जाल्यार तेणें करचें। हांव नांव घेयना आतां हांव कित्याक नांव घेयना आतां हांव पयलीं नांव घेता आतां नांव घेयना कळ्ळें तुका। आतां हेज्या पयलीं आमी पळयलेलें आसा आमचे विशयूय काडलेलो आहा तो संदीप केरकर म्हण तेणें बायट घेतलेली आहा कळ्ळें न्हू। ते कोण नवे येयल्या ते कोण नवे नवे कोण येयना आमकां 2 वर्सां निवडून दिल्या परत 3 वर्सां निवडून दिल्या। आमकां जर बरे भशेन जर सगळ्यांक जर मुखार व्हरतले जाल्यार हो बरे भशेन सगळें जातलें। आमी आज दूधसागराच्या देवा पांया कडेन गेल्ले आसले कित्याक खुबश्यो क्वेरीज आसल्यो त्यो आमच्यो मनान सामक्यो घर करून आसल्यो। आतां सविस्तर सांगलेंच आसा पूण तुमकां एक सांगता की जें दूधसागर आजोबाचें जें देवस्थान आसा तें खूब कडक आसा। कारण आमची भावना आमचें सगळें जें आसा पळय तें ताज्या आमी पांया कडेन जेन्ना सांगलें की तें आमचें पूर्ण जाता। पयलीं म्हळ्यार वेबसायट जी आमकां परत दिता म्हणल्यार दोतोर प्रमोद सावंत आनी आमकां ताजेर विश्वास आसा दितलो।